मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवान दिल्लें सोडवणेचें काम जेजून शार्ती पावयलें आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हेंच काम फुडें व्हरूंक आपल्या शिसांच्या हातांत सोडटा. हें मिसांव शार्ती पावूंक तो तांकां पदवी, अधिकार आनी ताची बेसांव दिता. तो तांकां ल्हाणग्यां मदें मेंढरां कशीं धाडटा. आनी एक म्हत्वाचें तें आमी आमच्या मनांत दवरूंक जाय म्हणल्यार जेजू ताच्या शिसांक एक शांतीचे मनीस जावंक आपयता. खंयच्याय घरांत भितर सर जाल्यार शांती दियात म्हूण आपयता. आनी देवाचें राज हें शांतीचें राज, हातूंतल्यान तो आमकां दाखोड करता. मोगाच्या भावान भयणीनो, तरेतरेचे मनीस आसतले. हांगा शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, ल्हाणग्यां मदें तुमकां हांव मेंढरां कशीं धाडटा. ल्हाणग्यां भशेन जायते मनीस आसतले जे तुमचेर बोगलांडां घालतले, तुमकां त्रास दितले. तरी आसतना देवाचें सर्गीचे राजाची खबर, बरी खबर शांतीन आनी बरे भशेन परगट करूंक जेजू आयज आपयता. हे बेस्तर जाण कोण काय? जेजू आपल्या 12 शिसांक दोन विंचून काडून अशेंच पाठयता ते आमी मार्कूच्या, मातेवाच्या आनी लुकाच्या अवेस्वरांत शुभ वर्तमानांत आयकतात. पूण फकत लुकाच्याच शुभ वर्तमानांत आमकां बेस्तर जाणांक धाडटा तें आमकां वाचूंक मेळटा. हे बेस्तर जाणां मदीं सगळीं येतात, म्हणजे दादलो, बायलो, भुरगीं, तरणाटीं. आनी हेंच जेजू आनी आयचो शुभ वर्तमानांतल्यान भाग्यवान लूक आमकां सांगता की आमकां सगल्यांक, क्रिस्तांवांक, जीं जेजूचीं पाटलावदारां, आमी जीं कोण पवित्र स्नान घेतलेलीं आसात, तीं आमची आपोवणें आमकां तो आयज सांगता. देवाचें राज आमी परगट करूंक आमकां दर एकल्याक एक आपोवणें दिल्लें आसा. तें जावन आसा सर्गीचें राज आमी सगल्यांक दिवंक. आमी ह्या संवसारांत आमचें राज बांदूंक न्हय, पूण जेजूचें राज बांदूंक, जेजूच्या राज्यांत सगल्यांक आपोवन हाडूंक आमकां एक कार्य दिल्लें आसा. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, आयच्या दिसा आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं शांतीचे मनीस जावंक आयज कृपा मागुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी शांतीन वागचे सुवातेर दुसऱ्यां लागीं रागान, दुसऱ्यां लागीं आमी आक्रमणान वागल्यात. तर ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमी नियाळ करता आसतना देवा लागीं एक शांतीचे मनीस जावंक ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं कृपा मागुया.